घम पोरंबोळेचे क्रिस्पी जावन आशिल्ले मद्दूर हांगा रेडी जाला। षड्रसा कुकिंग चॅनलाचे नवे व्हिडिओक तुम पूरा जनाक स्वागत। आता मद्दूर वडा कस जावका म्हूण पळया। आता हांगा रेडी करून दवरला पुराय। आता सांगता व्हड एक बाउल काडचे आनी त्या बाउलान तूं सपूर शिनून दवरलेले एक पियाव घालचो आनी कोथंबरी पाल्लो तेवे तशीची पूरा आयटम सपूर कट्टून दवरका। करबेवा पाल्लो, अल्ले सान एक अल्ल्या कुडको आनी एक तिखसाणे जावका जाल्यार तितले 4 की 5 की तर्ण मिरसांग आनी हरवो नेलकडलो म्हळ्यार भाजीन नतिले नेलकडलो क्रश केलेले तेवे घालचे आनी एक की 1.5 चमचे मिरसांगी पिठी, तर्ण मिरसांग घालका, मिरसांगी पिठी घालका। कित्याक म्हळ्यार हें पीठ तिख केल्यार मात्र वड तोळून जेतना ते तिखसाण हदी जाता। आनी आतां पळय जावका जाल्यार तितले मिठा पिठी घालची आनी हे समची चिरडून घेवका, भरसूच न्हय, सम चिरडून घेवका। ते चिरडितना ह्यो पियाव उदका पश सोडता, ते उदका पशी सोडका अशी चिरडून घेवन 10 निमिष दवरका हे दांकून आनी हाका जावका जाल्यार तितले पीठ घालचें। आतां हांव एक व्हड एक बाउल काडला, ते बाउलान एक बाउल तांदळा पिठी घालता सर, तेच बाउलान अर्ध बाउल बॉम्बे रुलामू अनरोस्टेड बज्जीन नतील बॉम्बे रुलामू आनी तेच कपान 1/4 कप मैदा अशें तिन्नी बग घालून घेवचे आनी समची ते आमी सुरवे काल्लोन दवरलेले मिक्सचर आसा पळय मसाला मिक्सचर ताजोटू हे तिन्नी पीठ सम मिक्स करून घेवचे आनी ताका एक 3 चमचे तेल हुनकोन घालचे, खतखती तेल घालका आनी एक फॉर्कान जो एक स्पूनान ते समाची सुरवेक मिक्स करून घेवका। सुरवेक हातान भरशिल्यार आतां बोक येता, हुन आसते सुरवेक एक स्पूनान लायकोन मिक्स करून घेवचे। मागीर हातान समज ते मीठ मिरसांग त्या तेल पुरो मिक्स जेवताय होंदून वचे ताय समज एक हातान चिरडून घेवचे। पुरा आतां मिक्स करून घेतलें। आतां मीठ मिरसांग चेक करूया जाय जाल्यार आतां पुरा सायडाक इकडे अडचून हे पुरे दवरचें आनी आमतुले थोडे पीठ 1/3 जाल्यार 1/3 पीठ एक सायडा करचें आनी ताका जावका जाल्यार तितले उद्दा फापून घेवचें। उद्दा एक कपान घालूनच थोडे उद्दा फापून घेवन गट्टी पुरी पीठ शिकल्लो काय बिलकुल मोव जेवच्या नज, मोव जाल्यार वडा मोव जाता। आमकां वड क्रिस्पी जावका वय म्हण जाल्यार तातूंत थोडेची 1 वांटो पीठ काडचें आनी ताका थोडे उद्दाक फापून घेवन गट्टी पीठ करून एक गूळ करून तर वंटूचे। आतां हांव हांगा तीळ घालूं विसरल्या, हे आकत थोडे आक्क घालता थोडे ताक घालता आनी वापस बरसून घेता। सम बरसून आयलो तीळू। आतां हांव एक चूर उद्दा फापून घेवन धद जेल पळय गट्टी जेल पीठ आनी हातान तुले एक व्हड गूळ काडता अशी करून अशें पण हातार दवरून चट्ट कोरका। वड अशी पातळ करून चट्ट कोरका। हे दाट आसच्या नज, दाट आसल्यार मोव रपता, कितले पातळ जाता तितले पातळ हातारीच तापून घेवचे, तेल हुन करचें आनी तांतूं भितर एक वड सोडचें आनी एक वड तशी तापून घेवचें। सुरवेक उज्जो व्हड आसो 1 मिनीट, मागीर कुडले आनी एक वड घाले कुडले लो कोरका फ्लो, मिडियम लो आसूं काय आनी एक घालचें। 3 धरता गेली तेल्ला भितर घेता हांव 3 घालो आनी लो मिडियमार आसो उज्जो अशी तशी परतून घेवन सम भाज्यो गोल्डन कलर येवता भाज्यो हे मद्दूर वड करच्याक भारी इजी। कांय सुरवेक कसले तिंबोन दवरचे वाटून दवरचे कसले काम ना। आमकां मन आयल कुडले ओट्टू एक 20 निमिष पुरी हाजी पीठ कोरडी करून तोळू घालूक, तोळच्या 1-5 निमिष चड वता। आतां सान उज्जारी हे सम गोल्डन कलर येवचे भाजून घेवचे। रेडी जाला हे घम पोरंबोळ येता सगळे घरान तूं तो पियाव तो कोथंबरी पाल्लो तो करबेव पुरो रोस्ट जावन येता ना पोरंबोळ आसा पळयाची। आतां एक हुनू च्या करचे आनी हे क्रंची मद्दूर वड तो च्या सिप करता खावचे आसा पळया सुपर टेस्टी। इतले सुलभ आसा म्हळ्यार तुमी पुरो जनांनी करून पळोवका आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालका, लायक करका, शेअर करका, चॅनल सब्सक्राइब करूं विसरू नकाची आनी नव व्हिडिओजाक बेल आयकॉन प्रेस केल्यार ताजे नोटिफिकेशन्स तुमकां येता। थँक यू फॉर वॉचिंग।